भावा बहिणीनो, थोडो वेळ सोम्या सांगता आम्ही करसिया. सर्वेस्पोर देव या श्रेष्ठ सो रचणार मनशा खातीर हे सोबीत सुंदर सृष्टी ताणें रचल्या. पवित्र पुस्तक आमकां हे विशीं स्पश्ट सांगता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो, देवान रचलेल्या ह्या संवसाराक ताणें मनशाक म्हाका आनी तुमकां श्रेष्ठ सो मुकूट जावन ताणें रचला. किर्तनकार 8व्या किर्तनांत आमकां स्पश्ट सांगता, देवान मनशाक ह्या रचनेचो मुकूट जावन रचलो. देवदूतां प्रास इल्लोसो उणो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावा बहिणीनो, आज ही पृथ्वी देवान आमच्या हातान दिल्या. आज ह्या आराधना वेळी आमकां पाप सेवसो उलो सप्टेंबर म्हयन्याचो आमी उडासा काडया. देवान दिल्ली ही सृश्टी आज मनशान कशी सांबाळल्या. ही सृश्टी मनशांक आपलेशीपणाक दिल्ली न्हय, बगार ती वांटून घेवंक. हर एका मनशान ह्या सृश्टेंत ताणें बरेपण जोडी जाय. हर एका मनशाक ह्या सृश्टेंत देवाचो अनुभव जाय जाय म्हणली देवाची खुशी. आनी त्या देखून आज ह्या सृश्टेचें रक्षण करचें आनी ह्या सृश्टेक सृश्टी वांटून घेवची, मनशान ताचो पोस करचो, सांबाळ करची, ही मनशाची जबाबदारी म्हणलें पापसेब आमकां उडास करता. त्या देखून भाव भयणीनो, आयच्या ह्या आराधना वेळार आमी सृश्टे पासत मागया. कित्याक आज सृश्टीची अवनती जावन आसा. आज मनीस देवान रचली सृश्टी लगाड काडनासा. आज मनीस सृश्टेच्या पडण्यान लब जाला, आपलेशीपणाक बली जाला. आज ह्या सृश्टेचो दुरुपयोग जाता. मनशाक आज देवाची जणवाय लाभ जाय. ही सृश्टी देवाची मनशाची न्हय म्हणलें हर एकल्या मनशान आमी जाणा जाय आनी त्या पासत आमी मागया. भाव भयणीनो, मुंतीच्या फेस्ताक आमी लागीं आसां. ह्या दिसांनी आमी नोमेन करना आसां. ह्या वेळार आमी उडास दवरया. देवान दिल्ल्या सृश्टेंत आमी आमचो दिसपटो ग्रास जोडटा म्हणलें हें फेस्त आमकां उडास करता. आमी ती बेटोवची कणशी ही गरजेक हाडची ती आमच्या सृश्टेच्या वावराचो पड. आनी त्या देखून ह्या फेस्ता वेळार विशेष रितीन आमी हर एकल्या रैतां बसत मागया, हर एक कुटुंबा बसत मागया. आमच्या वावराक देवान प्रतिफळ दिवच्या पासत सांगत आस. ह्या आराधना वेळार आमी सकड क्रिस्तांव कुटुंबां बसत मागया. कित्याक हें फेस्त आमकां सगळ्यांक देवाच्या सृश्टेंत आसल्यांक हे कुटुंब सांगता हाडटा. हें कुटुंबाचें फेस्त अर्था बरे रितीन आमी आचरण करूंक देवाची कृपा मागया. बाबा भयणीनो, आमकां आमी देवाच्या हाजीरपणांत हाडया. देवाचें हाजीरपण आमी बघया. उंड्यार पर जेजू आमचे सांगता येता. त्या जेजूचेर भावार्थ दवरया. बाबा भयणीनो, आज आमी ह्या आराधनाक हांगा येत आसतना, ह्या आराधनांत भाग घेत आसतना आमकां भोवशा मस्त जाणांक आमचे कश्ट आसात, आमची कणपेदारी आसा, आमची दूख आसा, आमचे जिवितांतले समस्या आसात. हर एक जेजूच्या पांयां तळी हाडया. आज जेजू आमचे सांगता आसा. कित्या खातीर आमची दूख आयकोंक, आमची कणपेदारी आयकोंक आमकां तो बरें करतलो, आमकां तो समाधान दितलो. हर एक न्ही आमी हर एक आमच्यो गरजो सोम्याच्या पांयां तळी हाडून उंड्यार परसच्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया.
मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 बाबा बहिणी म्हजो आनी तुमचो सुमी ह्या उंड्यार पारादार आसा म्हज्या जिवितांत म्हजो सर्वावरणी मोग केलो तसलो जल्म दिल्ली म्हजी आवय आनी म्हजो बापय ह्या संवसारांत अशे वरणी चड म्हजो मोग केल्ले कोणी नात पूण बाबा बहिणी आवय बापायच्या मोगाक मी खोलो मोग सोम्यान म्हज्या जिवितांत दिला एक घडीभर म्हज्या जिवितांत चिंता ना ह्या संवसारान म्हाका भोगता म्हज्या देवान म्हजे विशयान चिंतलां हांव एक किरकोळ मनीस तरी ह्या संवसारान जल्माचे भाग म्हाका देवान दिला हांव एक किरकोळ मनीस तरी म्हाका त्या देवा मुखार पवित्रपणी जिवचे भाग म्हाका फोव केला ह्या देवान म्हाका कितें दिवंक ना म्हजे आवय बापूय म्हजे कुटुंब म्हजे जिवीत म्हज्या जिवितांत हांवें केल्लें बरेपणां म्हज्या जिवितांत म्हजी म्हणली मनशां हर एक हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार हाडटना ह्या सोम्यान म्हजो कितलो मोग केला ह्या सोम्यान म्हजो कितलो मोग केला देवान हो संवसार रचलो ह्या संवसारांत साबार संख्ये रचल्यो पूण बाबा बहिणी तुका आनी म्हाका ह्या रस्त्याचो खुरो जावन ताणें रचला ही सगळी सृश्टी तुज्या आनी म्हज्या खातीर दिल्या कित्या खातीर तो म्हजो मोग करता तो म्हजो मोग करता तो आपलो म्हण लागता म्हाका सगळेंच ताणें म्हाका दिलां असलो मोग म्हज्या सोम्यान केला ह्या सोम्याचो मोग हाचे वर तो कोणें मोग करियेत वय बाबा बहिणी असल्या देवाक आमी आराधन करया ताचे मुखार सर पडया आमच्या जिविताक समर्पया मोग केल्लो देव आमचो मोग करचो देव मोगा खातीर जीव दिल्लो देव मोगा खातीर सर्वस्व आपणाक दिवंक तयार असो देव मोगा खातीर बक्षुचो देव मोगा खातीर म्हजे हर एक सुखी विसरोन म्हजे पातकां धुवन काडचो देव असल्या सोम्या मुखार आसा आराधन करया तकली बागावया सर पडया आमचें जिवीत ताका समर्पया आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया हालेलुया हालेलुया
मोग केल्ल्या देवाचें वर्णन हांव करीन जाल्यार म्हजी उतरां पावची नात. सागोरांतल्या उदका प्रासड कितें हांव दीन जाल्यार रे बाबा भयणी सोम्याच्या मोगाक हें पावचें ना. किर्तनगार सांगता सोम्याची स्तुती कर, सोम्याक ओगलाप दी. बाबा भयणी म्हज्या जिवितांत त्या देवाक ओगलाप दिवचें तसलें साबार आसा. म्हज्या जिवितांत हांवें जर तर म्हजे एक दीस हांवें मुडास काडलो तर म्हजो स्वास ह्या कुडींत आसतना म्हजें काळीज ती उडी मारता आसतना म्हज्या कुडींत रगत वाळटा आसतना म्हजी कूड ती जिवंत आसतना ह्या हर एका मेटान मेटा त्या सोम्याचो मोग म्हज्या कुडींत वाळटा. म्हजी दिश्ट हांव भोंवतणी लायत आसतना म्हजे भोंवतणी आसचे रूख झाडां पळयत आसतना म्हजे भोंवतणी आसची ती सुकणीं सावजां मंद ती पळयत आसतना म्हजे भोंवतणी आसलो तो संवसार त्या संवसारांत चिसलचे तो पावस आनी ती वोत आनी तें वारें हें सकड देवाच्या श्रेश्ठेंत जाल्लें पळयत आसतना बाबा भयणी ह्या देवाक कितलें हांवें हरशिल्यार कितली हांवें स्तुती केल्यार पावची ना. वय सोम्या असलो देव तूं रचणार सृष्टी करत ह्या संवसाराची ती सोबाई वर्णुकोस असाध्य जाल्ली तसली तुज्या हातान जाल्या सोम्या. तूं जाणवय असो देव मनशाचे चिंत वापरास सोम्या तुजी दैवीक चिंताप जाणवायन भरलेलें. जाणवायन भरलेलो देव तूं पवित्र देव आंजांनी बोडव्यांनी हरसुनो नावडलो देव पवित्र पवित्र म्हणून इजाया प्रावादीन त्या देखल्या दर्शनांत नावाडलो देव तो सोम्या. तुजे मुखार हांव एक किडो, हांव एक मनीस, हांव चिल्लर मनीस, हांव पातकी मनीस आदार आसा सोम्या. हांव तुका आराधन करता, हांव तुजी स्तुती करता, हांव तुजे मुखार सर पडटा. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता दुनिया. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुya. Praise you Lord, we adore you Jesus, oh my King, oh King. Hallelujah. I praise you Lord from my heart, Lord. मुझे काल तंतो नरकांत को सुम्या, होगलाप को सुम्या, स्तुति मान को सुम्या, रेदान को सुम्या. सृष्टि जरस्न नारादान का. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसया. बाबा भयणीनो, आज हांव सकाळींतल्यान पळयतां कितल्या अपुर्बाचें वत.
कालच्या दिसा इल्लोसो पावस येयलो. थोडे दिसा आदी हांव रायिल्लें. भाव भयणीनो, कित्याक हांव सांगता, कसली अपुर्बाची मांडावळ देवाची ह्या पृथ्वीचेर. आत्तां पावस, आत्तां वत, आत्तां सुकून गेल्ले ते जिवी पाचव्यो जिवंत. अपुर्बाची मांडावळ त्या आकाशाचेर. हांव काल एक वॉट्सअप विडियो पळोवन आसलो आनी ह्या विडियोचेर हांवें पळयलें अपुर्बाचें एटलांटीक ओशन आनी पॅसिफीक ओशन हे दोन सांगाता मेळचे कडेन तुमचे पैकी थोड्यांनी पळयला जावं पुरो. एटलांटीक ओशन आनी पॅसिफीक ओशन, अटलांटीक सागर आनी पॅसिफीक सागर हे दोनूय सांगाता मेळचे कडेन भावा भयणीनो एक लायन घाल्ले बरी दिसता. एक दर्यो संपूर्ण निळसो आनी एक दर्यो धव्या रंगाचो. दोनी सागरांतलें उदक एकामेका भरसना. एक दर्यो तो एक्झॅक्ट स्ट्रेट लायन निळशें आनी एक एक्झॅक्ट स्ट्रेट लायन धवशें. तुका आनी म्हाका साध्य आसा गे? दोन कालराचें उदक इंगड इंगड करूं साध्य आसा गे? म्हजे वरी जायना, तुजे वरी जायना. कसली अपुर्बाची मांडावळ. आज हांव सकाळीं एका नर्सरीक गेलो थोडीं झाडां हाडया म्हणून. आनी ह्या नर्सरींत येताना पळयलें कितली वॅरायटी, कितल्या नमुन्याची झाडां. एक न्हय, दोन न्हय, दुसऱ्या वॅरायटीची झाडां. बाबा भयणीनो, आज मनशान ह्या सृश्टे विशयान चिंतल्यार हे मनशा वरवीं साध्य की. एक घडीभर चिंत्या, आमी मनशां आमच्या घरा एक जेवण करीचे जाल्यार इल्लेशें 4-5 वॅरायटी करीचे जाल्यार घाम येता, पुरो जाता. कोणाक जाय पेस्त, कोणाक जाय जेवण पुरो जालें, पेकाड दूख आयलें, हें कोणाक जाय आनी ती आयदनां आमकां पुरो जाता न्ही गे 4-5 वॅरायटी करता आसतना. पूण देवान हो संवसार आसतना एक न्हय, दोन न्हय, तुका आनी म्हाका मेजूंक जायनातले तितले, मेजूंक जायनातले तितले वॅरायटी प्रकार देवान रचल्यात. हें कसलें सृश्टेचें अजाप. भावा भयणीनो, ही सृश्टी देवान म्हाका आनी तुका दिल्या. देवान म्हाका आनी तुका दिल्या. मनशाक सृश्टेचो मुकूट जावन रचला म्हणटा पवित्र पुस्तक किर्तन 8व्या किर्तनांत. तर आमी ह्या सृश्टीन जियेता, आमी ह्या सृश्टीन जियेता. आज आमी सकाळीं सकाळीं जेवल्या, आज आमी सकाळीं दनपारां जेवल्या, आज आमी बोशा थोडीं जाणां च्या पिवन आयल्या. आमी कालपोरी जेवल्या, खंय तावन आमी जेवल्या, खंय तावन आयलें तें शीत, खंय तावन आयलें तें नुस्त्यांतलें मिरसांग आनी कितें सांबार पेड, खंय तावन आयलें. देवान दिल्लें ह्या पृथ्वींत ह्या देवान पृथ्वीन दिल्लें हांवें आनी तुवें केलें आनी जेवल्या. देवान आमकां घास दिला दिश्ट पडतो. म्हजे वरी आनी तुजे वरी तो करूं जाता गे? हांवें केवळ जडान लाबयेत आनी ताचो फळ काडयेत, पूण ती रचयल्लें देवान. म्हाका दिश्ट पडटें कितें जाय तें देवान ह्या सृश्टींत रचलां. बाबा भयणीनो, त्या देखून पाप साहेब पापा फ्रांसीस आज आमकां उलो दिता. आमी सकाळीं ह्या पृथ्वेचे विशयान देवाक नांव वाडयचें, देवाक उगळशीचें. देवान दिल्ले ह्या पृथ्वे खातीर आमी देवाक स्तुती होगळाप दिसय. भाव भयणीनो, त्या देवाक अर्घां दिसय. आनी परत पाप साहेब आमकां सांगता ह्या सृश्टेचो आमी पोस करीचे, रक्षण करीचें, कित्याक मनशा कुळाक ती दिल्या. तर रचलें
बरेपण दिल्ल्या देवाक आमी सगळीं हरसिया आनी देवाक आमी स्तुती गावया. तुमची जाप मान आनी होगलाप तुका सृश्टीच्या रचणारा. सांगाता म्हणया, मान आनी होगलाप तुका सृश्टीच्या रचणारा. हो सोबीत सुंदर संसार तुझ्या पवित्र हाताने तुवें रचलोय. मान आनी होगलाप तुका सृश्टीच्या रचणारा. निराकार आशिल्ल्या पृथ्वेक तुवें आकार दिलोय. मान आनी होगलाप तुका सृश्टीच्या रचणारा. या पृथ्वेक उजवाड दिवच्याक तुवें प्रकाश बरी सूर्य आनी रातीचो उजवाड दिवच्याक चंद्र तारा रचली. मान आनी होगलाप तुका सृश्टीच्या रचणारा. सगळो संसार वेवस्था बरीत रितीन चलच्याक तुवें रात आनी दीस आसा केलोय. मान आनी होगलाप तुका सृश्टीच्या रचणारा. उदकाचे दोन वांटे करून उदका मदें अंतरळ तुवें केलोय. मान आनी होगलाप तुका सृश्टीच्या रचणारा. आकाशा पंदलें उदक एके सुवातेर जमो जशें करून सागोर आनी सुकी धरण आनी भुमी तुवें आसा केली. मान आनी होगलाप तुका सृश्टीच्या रचणारा. ह्या सृश्टीचेर विविध रितीच्यो वनस्पती, विविध भिंतीतलीं रूख झाडां तुवें उत्पन्न केली. मान आनी होगलाप तुका सृश्टीच्या रचणारा. उदकांत विविध मासल्यो आनी जिवी आनी सुके धरणी वयर सुकणीं सावजां तुवें रचली. मान आनी होगलाप तुका सृश्टीच्या रचणारा. सर्व जिन्सांचे व्हड व्हड मासे आनी उदकांत हिंड हिंड प्राणी तुवें रचल्योय. मान आनी होगलाप तुका सृश्टीच्या रचणारा. पृथ्वेचेर सर्व जिन्साच्यो प्राणी जानवरां जीवदाळी तुवें रचल्योय. मान आनी होगलेक तुका सृश्टीच्या रचणारा. हे सोबी सुंदर रचनेचो मुकुट जावन तुज्याच सारकेचो आनी सुरपायचो जावन मनशाक रचलोय. मान आनी होगलेक तुका सृश्टीच्या रचणारा. आख्या रचनेचेर तुवें मनशाक अधिकार दिवन सृश्टी सांबाळची जबाबदारी तुवें ताका दिली. मान आनी होगलेक तुका सृश्टीच्या रचणारा. हे सोबीत सुंदर सृश्टेंत मनशाक सर्व जिन्साच्यो फळ वस्तू आनी मनजाती तुवें दिल्योय. मान आनी होगलेक तुका सृश्टीच्या रचणारा. मनशान पाताक आदारण सृश्टीचेर अधिकार होगडायला रे परत मनशाक तो अनुभव करच्याक तुवें भाग तुवें दिलें. मान आनी होगलेक तुका सृश्टीच्या रचणारा. ही सगळी सुंदर सृश्टी चलोवची जबाबदारी मनशाक तुवें दिली. मान आनी होगलेक तुका सृश्टीच्या रचणारा. ही पृथ्वी रुतां करून सगळो परिसर नितळ स्वच्छ दवरूंक मनशाच्या हातांत तुवें दिलोय. मान आनी होगलेक तुका सृश्टीच्या रचणारा. ह्या सृश्टीचो सृश्टीकर्ता जावनच्या तुका हरसूंचें भाग तुवें आमकां दिलें. मान आनी होगलेक तुका सृश्टीच्या रचणारा. तुज्या हातांनी रचलेली ही सुंदर सृश्टी तुज्या हातांनी व्यवस्थीत रितीन तूं चलोवन व्हरताय. मान आनी होगलेक तुका सृश्टीच्या रचणारा. ह्या सृश्टींत वावर करून हात पांय झरोवन आमचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक तुवें फावो केलें. मान आनी होगलेक तुका सृश्टीच्या रचणारा. आमकां दिसपडतें घेवंक जेवंक गरज जशें वारें आनी तानेक पिवंक उदक बुकेक गरज जशें खाण जेवण ह्या सृश्टेन तूं आमकां दिताय. मान आनी होगलेक तुका सृश्टीच्या रचणारा. आमच्या भलायकेक गरज जशीं सर्व वखदां इत्यादी ह्या सृश्टेन तावन तुमकां दिताय. मान आनी होगलेक तुका सृश्टीच्या रचणारा. तुवें रचले ह्या सुबीत सृश्टेचे निवासी तुवें आमकां केल्याय. मान आनी होगलेक तुका सृश्टीच्या रचणारा. ह्या सृश्टींतले गुडे दोंगर न्हंयो आनी सागर फालकी आनी रानां वनां इत्यादी हाची सोबाय तुवें आमकां साकोंक दिल्याय. मान आनी होगलेक तुका सृश्टीच्या रचणारा. बाबा भयणीनो, देवाक आमी सकट सांगता मेळून अर्सिया. देवाक आमी कितले अर्सिले री पावचे ना. ह्या सगळ्या सृश्टे खातीर आमी देवाक अर्सी जाय. ताची स्तुती करया, ताका होगलाप दिवया. एक घडीभर आमी सगळीं उबे रावन देवाची स्तुती गावया आनी होगलाप दिवया. सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा, मनशा करणारा,
महिमानंद तुका हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मोक्षा करणारा महिमानंद तुका मोक्ष म्या तुझो मीठ मिळनाको वैता सदा वर्ण कशी हांव सोबाय तुझी गायता सदा हांव स्तुती तुझी ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मोक्षा करणारा महिमानंद तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मोक्षा करणारा महिमानंद तुका मोक्ष तुझो मीठ मिळनाको उतरान तुझ्या सारो मोक्ष तुझो मीठ मिळनाको उतरान तुझ्या सारो हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मोक्षा करणारा महिमानंद तुका हे सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मोक्षा करणारा महिमानंद तुका हालेलुया 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 घडी बोर आमी मौन रवया आमची मोत सगळी सृष्टी करता ती घसोवया संसाराच्या रचनेच्या त्या गणिताक आमी फाटी या कांयच नातल्यांतले ह्या देवान कशें रचलें कशें देवान ह्या सृश्टे विशान चिंतलें कशें मनशाक रस्ते विशान देवान चिंतलें कशें मनशाचो मोग करचे विशान देवान चिंतलें कशें मनशाच्या मोगान बरयल्या देवान ही सगळी सृष्टी आनी संसार तुका आनी म्हाका दिवचे विशान चिंतलें कशें ह्या सृष्टीच्या कोरडांतल्यान जिवी मोदे तुका आनी म्हाका तुज्या आनी म्हजे विशान ह्या देवान चिंतलें हें सत आमी मुती काडया केवल मोग करच्या देवान मात्र हें करूंक साध्य ही सृष्टी देवाच्या मोगाचो संकेत देवाच्या मोगाची काणीक हे घडीभर आमची काळजां मनां तयार करया पवित्र आत्म्याची सकत मागया ह्या सृष्टीचो अर्थ देवाची मंडवळ समजोंक
आमची काळजां मनां तयार करया. पवित्र आत्म्याक आमचे काळीजनी मन समर्पया. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ हे पवित्र आत्म्या ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. अभिषेक कर तू आमकां. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ देवाचे पवित्र आत्म्या ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. आमचे ते तू देवून ये. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ तुझ्या जीवाच्या रूपात ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. आमच्या काळजांनी देवून ये. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ आमकां पवित्र कर. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. आमचे जीवित पवित्र कर. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. मोगा संसद ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ मोगाची सकत मगा दी. ನೋಯಿಸಿದವರ ನಾ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. सगळा ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ सकती मका मोक्षम. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ सकत ನೀಡಿ मगा दी तू या घडी. ವೇದನೆ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ तुझी देणी आमकां दी. पवित्र ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ तुझ्या रूपात तू ये. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. तुझ्या काळीज तुझ्या मुखान भर. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ अभिषेक कर पवित्र आत्म्या. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. सत्यान मका भर तू. ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. सैतानाच्या खोट्या ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ कष्ट दे मका सुटका दी. पवित्र आत्म्या ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. तुझ्या कष्टात आणि दुःखात ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ धीरनी बुसावून दी. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. सगळ्या खातीर ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ सकती ನೀಡಿ पवित्र आत्म्या ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸಿ तुझ्या ಆಡಬೇಕು. कष्टांत आणि दुःखात ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ तुझे ನೀಡಿ ये पवित्र आत्म्या ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ तुझ्या जिभेचे रूपार ये. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. तुझ्या काळी तरी खोडणी आत्माभिषेक कर. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ पवित्र आत्म्या ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. तुझे ते तू देवून ये. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. शिरकच्या ग्रंथांतले वाचप आमी आयकुया. अध्याय 16 वाक्य 30 आणि 20 आणि 9 तावन 17 अध्याय आणि वाक्य 7 पर्यंत. उपरांत सर्वेस्परान पृथ्वेचेर आपली दिश्ट घाली आणि ती आपल्या उत्तम वस्तूंनी भरली.
ताणें तिचे वयलो भाग जिन्साच्या प्राण्यांनी भरलो आनी तिचे भितर ते वेतले. सर्वेस्परान मनशाक मातयेचो रचलो आनी तो ताका परतून मातयेक वचूंक लायता. ताणें मनशाक इतलेच दीस आनी इतलोसो वेळ दिलो आनी पृथ्वे वयल्या सगळ्या वस्तूंचेर तांकां अधिकार दिलो. आपणाक आसलेले सत्य तसलीच सकत ताणें तांकां दिली. ताणें सर्व प्राणयांतय मनशाची भिरांत घाली आनी मनजातीचेर आनी सुकण्यांचेर तांकां अधिकार दिलो. ताणें तांकां जीब, दोळे आनी कान दिले आनी तांकां चिंतपा सकत आसलेलें काळीज दिलें. ताणें तांकां जाणवायेन आनी समजणेन भरलीं. बरें आनी वायट ताणें तांकां दाखयलें. देवाचें उतर वाखाणी तुका देवाचे क्रिस्त. वडपकार एगडी बसया. बाबा भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ आमी ह्या वाचपाचेर करया. देवान अपुर्बाची पृथ्वी रचल्या. आजकाल ह्या पृथ्वेन कितें घडटा? फाटल्या थोडे दीस आदीं पळयलें, आवरयलें, पावस येयलो, आवरयलें, गुडे वाडले. कितलीशे बेळे नासले. हें कित्याक कशें घडलें? देवान रचली पृथ्वी आज भुंयकांपी सोडून आयल्यात. कित्या खातीर? पृथ्वीर अनाहुतां दीस गेल्ले बरी सडटा आनी हाका कारण आमी जाणाव. आज मनीस चिंता देवाच्या वरणी अवसड बुदवान. खरेंच आयच्या वाचपांत आमी आयकल्ले बरी सराकाच्या ग्रंथाचो बरयणार सांगता, देवान मनशाक रचलो, देवान ताका आपल्या सारकेचो रचलो, देवान ताका जाणवाय दिली, देवान ताका बुदोवन काय दिली, देवान ताका दोळे दिले, देवान ताका कान दिले, जीब दिली, हें सकट दिलें. कित्या खातीर? बाबा भयणीनो, देवान रचलेली अपुर्बाची सृश्टी देवान मनशान ताका आनीकी रूप दिवच्या खातीर आनी ही सृश्टी देवाच्या कुशे प्रमाणे चलोवन व्हरच्या खातीर. म्हूण आज कितें घडटा संवसारांत? मनीस स्वार्थी जाला. आज मनीस स्वार्थी जाला देखून भारत आनी चीनाच्या गडीचेर चीनाचे सैनीक दिसान दीस इल्ले मुखार येतात. आज झुजाची परिस्थिती थंय उपजल्या. आज एक राष्ट्र आनी एका राष्ट्राचेर धाड घालता आनी आनी एका राष्ट्राची भूंय भितर घालता. आपलेशी मनीस असली पृथ्वीरांतले रोज जणांक कातरता आनी बोर गुडे करता. आपलेशी मनीस देवान दिल्ले कितें? देवान जर तर गुडे दोंगर रचल्यात दर्येक ताच्या पृथ्वीच्या समतोलना खातीर रचल्यात. पूण आज व्हडले व्हडले JCB आज गुडे परतून घालतात. मनीस अभिवृद्धी करता. अभिवृद्धीच्या नांवान पृथ्वेची निसांतान जाता, देसपाड जाता. सकाळीं आजच सकाळीं हांवें टीव्हीर एक व्हिडिओ पळयलो, न्यूज व्हिडिओ, आनी हातूंत मद्रास ओसूर ते बेंगलोर तावन मदुरेच्या रोडार व्हडले व्हडले कितल्या वर्सां जावन असले रूख कातरतात. कितलीं वर्सां जायत जालें रूख करचें जाल्यार. देवान दिल्ले सृश्टेन आज मनीस तशें करता. पृथ्वी तापता देखून वत तापता. तापल्या भुंयत आज अनाहुतां घडटात. गुड्यांक बोळना देखून गुडे कोसळटात. हें कोणें केल्लें? मनशान केल्लें. देवान संवसार अपुर्बायेन रचलो.
पूण मनीस आज स्वार्थी जावन ह्या पृथ्वीचो देसवाट करता. देखून भावा भयणीनो, पापा फ्रांसिसान लावदातो सी म्हणलें एक परिपत्र, विश्व परिपत्र 3 वर्सां आदीं पाठयल्लें. ह्याच कारणा खातीर हर एका मनशान ह्या पृथ्वीचें रक्षण करीचें म्हणून आनी ह्या पृथ्वीच्या विशयान मनशान जागृती जोडिचें. ही पृथ्वी मनशान ताचे कुशे प्रमाणे चलून वरची न्ही, बागार ती राखचें म्हणून. आनी ह्या सप्टेंबर म्हयन्याक पाप साहेबान वत्तो इरादो काण घेवन मागोवंक आमकां आदेश दिला. सगळ्या संवसारांत पृथ्वीच्या रक्षणा खातीर, पृथ्वीच्या विशयान मनशान चिंता पटोवचे खातीर, ही पृथ्वी मनशान आपलेशीपणान भितर घालनासतना, ताचो दुरुपयोग करनासतना पृथ्वीचो राखबाल करचे खातीर पाप साहेबान प्रत्येक तराने सप्टेंबर म्हयन्याच्या इराद्यान मागोवंक आदेश दिला. आनी तेंच आज आमी सुमया मुखार दवरता. बाबा भयणीनो, देवान आमकां ही पृथ्वी दिल्या. ह्या पृथ्वीन हांव आनी तुमी जियेत. हांवें तें उडोवंक सांगलें तुमकां आरंभ करता आसतना. आज आमी जेवन आयल्या. एक म्हूण जेवन आयल्या जाल्यार भाव भयणीनो, म्हज्या पोटाक वेचें शीतकयतावन येता, ह्या बुयंतावन न्ही गे. जर हांवें एक म्हूण जेवची ती बुय विकाळ जाली तर, सुकून गेली तर, आज मनशाच्या अजाग्रते वरवीं आज ही बुयच नासली जाल्यार हांवें कयतावन जेवचें. कोणी गे म्हाका वडो फोन करने जालें, फादर जेवल्यात गे? वय काल आसलें फादर, आज मासले कडेन आसलें म्हळें हांवें. मासले कडेन गे फादर? तुमकां मासले म्हळ्यार बारी दिसता. वय म्हळें हांवें. वय भाव भयणीनो, मासले कडेन जेवता आमी. पण आज ती मासल्याचो दर्यो मनशान थोय बी वाड करूंक सुरू केला. त्या दर्या नाका जालें विकाळ संगती आसूं येतात. मनशान खावची मासली आज ताका त्या दर्यान वाचोंक अवकाश दिना मनीस. आनी आज ही मासली वाडोवंक सोडिना. आदीं व्हडल्यो माश्यो मेळटाल्यो, आतां पिलांय मेळोंक कश्ट जाल्यान गाळटा मनीस. स्वार्थ. मनशा व्हड जायचे, मनशा एकत्रपटी जाय. भाव भयणीनो, पृथ्वीची नियमां मनीस विसरता. आनी त्या देखून आज संवसार बी बाडतला. हा संवसारार आमचे परिसर मेळ्ळे जाला म्हणटा आमी. प्लास्टीक प्लास्टीक प्लास्टीक. तेणें भरल्यार प्लास्टीक, हेणें भरल्यार प्लास्टीक. मनीस जिवी सुलाभ जायचे. मनीस आज मस्तू वस्तू उपयोग करता. आज देखून बाप साहेब म्हणटा, बी अवेअर ऑफ द थ्रो अवे कल्चर. उडोवची संस्कृती आज मनीस पालन करता. उडोवची उडय संस्कृती. भावा भयणीनो, आज आमी जागृत जाय. त्या देखून देवाचें उतर आज उलो दिता आमकां सगळ्यांक. आमकां लांबायन नियाळ करूंक आज म्हाका अवकाश ना, पूण एक आज आमी उडास करया. देवाचें उतर आनी पाप साहेब आमकां उडास करता. आमकां पृथ्वीच्या रक्षणाची जबाबदारी दिल्या आनी त्या पृथ्वीच्या रक्षणाची जबाबदारी आमी पाळूंक आसा. देखून जागृत जावया. ही प्रकृती आमी सांबाळया भाव भयणीनो. आपलेशीपण आमी सोडया. मनीस आज प्रकृती आपलेशी जाला. जाग्या खातीर आपलेशी जाला. वस्तू खातीर आपलेशी जाला. देवान दिल्लो हो संवसार आमकां न्हिदोंक कितलो जागो जाय? कितलें आमकां ल्हानसो जागो पुरो. पोंडांत कितलो जाय? ल्हानसो पुरो. पूण आज कितें जालां? मनशाच्या आपलेशी म्हूण इतलें जालां. आमकां न्हिदोंक ल्हानशी एक कूड जावचे कडेन मनशाक न्हिदो बंगले जाय. आज मनशाक आज ल्हानसो एक 5 जणचे घराचो जागो जाय जाल्यार मनशाक 500 एकर जागो जाल्यार पावना. पोर एकले कोण म्हजे कडेन थेसांव मागोंक धरता, फादर म्हाका एक 3 सेंट्स जागो, फादर एक 3 सेंट्स जागो हांव सोदून आसा. एक ल्हानशें घर बांदून दुर्बळक्यांत आसा आमी. भाड्यान दिवन दिवन पुरो जालें. एक 3 सेंट्स जागो मेळोंक एक मागा फादर. म्हाका एक 3 सेंट्स जाग्या खातीर इतली बावडी कश्ट जाता. आनी एकऱ्यां गांठल्यान जागे दवरून आज लोक बसला. एकऱ्यां गांठल्यान. ही आमची समाज
सृष्टी देवान मनशां दिल्या थोड्यांच्या आपलेशेपणान थोडी आज मार्गार आसात कश्टांत आसात भाव भयणीनो हे संवसारान घडटा आजच्या विशांतात मागया आमी सक्कड एक घडी भर आतां आमी सुमेतय या एक घडी भर आमच्या पातकां बक्षांनी मागया भाव भयणीनो सृश्टे विरोध केल्ल्या हर एक पातकां आमी उडास करया या सृष्टी विरोध आमी कितल्योश्यो चुकी केल्यात या सृष्टी विरोध आमी पातक केला या सृष्टीचो अबलाशीपणान आमी विभाड केला आमी आशेन बरोवन कोणाकी दुर्बळ्यांच्या पोटा पातोर मारून आमी जागो पास्त पयशे भितर गेल्यात आज आमी असल्या अन्नाडीपण केला आज या संवसारान देवान म्हाका दिवंक नातलें हांवें दवरून घेतलां लुटलां भाव भयणीनो आज जैते घडोवन आसा संवसारांत मनीस हो ही पृथ्वी लुटता ही पृथ्वी बिबाडता ह्या घडये देवाक दुखता कित्याक देवान ताच्या हातान केल्ली अपुर्बाची सृश्टी हाची सोबाय मनीस बिबाडना आसा देवान केल्ल्या सृश्टीचो मनीस आज लागाड काडना आसा असल्या ह्या खरण्या वरवीं देवाक दुखता आमी सकड एक घडी भर ह्या आमच्या सुखे खातीर बक्षांनी मागया आनी गावया बक्षी आमकां सोम्या ही सृष्टी विबाडले खातीर बक्षी आमकां सोम्या ही सृष्टीची विबाडले खातीर मागया भाव भयणीनो सृश्टे खातीर मागया आज सगळ्या संवसारार आमी ह्या परिसरा खातीर मागोवंक जाय बाबा भयणीनो आज परिसर पाड जाल्ले वरवीं मनशाचें जिवीत आपायाचेर आसा आज मनीस विविध पिडेंक बली जाता आज हो परिसर मेळिल्ले वरवीं नितळ वारें ना आमी जाणा लॉकडावना टायमार हर एका पेपरान वर्दी केली वारें नितळ्ळें कित्याक मनीस भायर येवचोना वाहनां भितर उरलीं आज आनी त्या देखून वारें नितळ जालें बाबा भयणीनो मनशाच्या आज ग्रेस्तकायक लागून आमची वाहनां आमची मेशिनां आनी आमच्यो कैगारिका इंडस्ट्री अशें म्हणून परिसर विबाड जाला मनशां पिडा सुरू जाल्यात कसल्यो न्युमोनिया आनी कितें कसल्यो मारेकार कॅन्सर पिडा इत्यादी आयल्यात आज मनीस परिसर विबाडच्या परिसरा वरवीं आज मनीस कश्ट जाता भाव भयणीनो हर एकल्या मनशांतय आज असली जागृती येवच्या खातीर मागया परिसराच्या रक्षणा खातीर मागया सांगता भाव भयणीनो कोण आज ह्या परिसराच्या विबाडा वरवीं कश्ट जातात कोण आज विविध पिडेन कश्ट जातात ह्या परिसराक लागून कितले नमुनेच्या पिडा तांकां येवन आज कश्ट जातात त्या असल्या खातीर आमी मागया देवान तांचें रक्षण करचे खातीर सगळें आमी आतां ताका समर्पण मागया बक्षी आमकां सोम्या ये परिसर बिबाडले खातीर बक्षी आमकां सोम्या ये परिसर बिबाडले खातीर आमच्या इराद्या खातीर आतां मागया भाव भयणीनो देवाची काकूळट आमी मागया प्रत्येक तरान आज आमी भेटोवन दिवया प्रथम इरादो आमचो येवच्या हप्त्यांत आमी मोतीचें पेस्त करता ह्या पेस्ताच्या संदर्भाचेर दोन प्रमुख इरादे आसात भाव भयणीनो पयलो इरादो जावन आसा आमचें कुटाम आमी कुटुंबाचें पेस्त करता ह्या कुटुंबाच्या पेस्ताक आमी सगळ्यांनी एक बरी तयारी करूंक ह्या वर्सा आमकां कुमसार जावंक अवकाश ना मुस्तुदानांक तरी पूण आमी देवा कडचें बक्षांनी मागया आमच्या कुटुंबान केल्ल्या सुखी खातीर बक्षांनी मागून आमी हे मोतीचें पेस्त एक कोटान मोगान आमी आचरण करूंक आमी कुटुंबाचे सांदे कितल्या पयस आसले रे सांगाता येवन आमी सांगाता मेळोन एका काळजान एका मनान आमी आचरण करूंक आमी देवाची कृपा मागया बाबा भयणीनो आमी नवें जेवता पुरवां नवें जेवता आसतना आमी जायत्या घरांनी आदीं शिरोतेर जेवची रिवाज आशिल्ली त्या शिरोतेचे सक्कड रांदे आनी सक्कड शितयें पुरा घालून अपुरबायन कुटुंबाचे धंदे शिरोतेचेर जेवताले पूण आज बाबा भयणीनो आज शिरोतेर आमी बस जेवतात हांव पुरो पूण आमची शिरोते पिंजोवन गेल्यात भाव भयणीनो कुटाम पिंजोवन गेला कुटुंबांत वांठे जाल्यात कुटुंबांत मोग ना
कुटुंबात समाधान ना, कुटुंबात विभाड जाल्यांत एकामेका सांगत पडनातना आज एकले उदें ती पळयता आनी एकले हस्तम ते पळयता. भाव भयणीनो असली परिस्थिती आमच्या कुटुंबाने आसा. माग्या भाव भयणीनो हे मोतीचे पेस्त हर एका कुटुंबाक एकवटावन दी. खंयच्या कुटुंबांनी एकवट ना, खंयच्या कुटुंबांनी मोग ना, खंयच्या कुटुंबांनी समाधान ना. हर एक कुटुंबा आमी भेटोवन दिवया. तुमची कुटुंबां भेटोवन दिया. हर एकले तुम्ही तुमच्या कुटुंबा बसत मागा या घडये. जेजू ह्या संवसार आमच्या संगता आसा. ह्या सोम्यान कुटुंबान तो जियेल्लो, कुटाम ताणें आमकां दिलां. ह्या सृश्टींतलें आज व्हडलें देणें जावन आसा कुटाम. बिगेस्ट गिफ्ट इज द फॅमिली. आज तें कुटाम आमकां दिलां आमकां देवान. हाच्या पासत आमी मागया. हर एक आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबा बसत आज मागया. समर्पिया सोम्याक पिनकर शिरतेचेर न्हय, आमी पोरवां बऱ्या शिरतेचेर हर एकल्यानी नवें जिवको आनी अशें कुटुंबाचो एकवट राखून उरो सोम्याची काकोट मागया. समर्पित हांव तुका सोम्या, आमची सर कुटुंबां. समर्पित हांव तुका सोम्या, आमची सर कुटुंबां. मागया आमी बाबा भयणीनो आज आमी प्रत्येक रितीन रयता बसत मागया. परवा आमी मोतीच्या पेस्ताक कणशी इगर्जे करता आनी ती कणशी देवाक समर्पिता. बाबा भयणीनो ह्या वेळार आमी सकड आमी पयल्या सुवातेर सगळ्या रयतांक भेटोवन दिवया. रयत घोळटा गाद्यांत, त्या गामान तो घोळटा, गाम वरयता, हातपाय झरयता आनी ताच्या वमटीन आमी जेवता ती कणस्यान. कितली आपुर बाये, कितें वावंट आसा ते कणसेंत, कितें देवाचें देणें तें बरोवन गेलां थंयसर. बाबा भयणीनो ती कणशी आमी व्हरतना आमी रयतासो वावटीचो फळ घरा व्हरता आनी देवाचे आशिर्वाद घरा व्हरता. रयत वावंट काडटा, देव आशिर्वाद घालता. देवाचो आशिर्वाद आनी रयताची वावंट सांगता मेळटा दोनी आनी हें पवित्र जाता. बाबा भयणीनो ह्या वेळार रयता बसत मागता आसतना आमच्याच कुटुंबा खातीर मागया. आमच्या कुटुंबान आमी काम करता, आमकां सगळ्यांकी रयताचें काम करूंक अवकाश ना. पूण बाबा भयणीनो आमी काम करतना आमच्या कामाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. आमी चिंत्या ऑफिसान काम करता न्हू पुरो, पूण ते रयता बरी आमी घोळटा आमच्या क्वावटीचेर, काम करच्या जाग्याचेर, काम करचे आमच्या गामाचेर एक देवाचो आशिर्वाद मागया. ही कणशी आमच्या वावंटेचो फळ आनी देव ताजेर आशिर्वाद घालून दी. हांवें काम करतना देवाचो आशिर्वाद म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर पडलो तर म्हजें कुटाम तें संतोश बरें जालें. असलो संतोश आमी मागया. आमची वावंट, आमचे गाम, आमची बुरासन सगळें सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. ह्या पृथ्वीचेर वावर करच्या रयताक आनी हर एकल्या काम येयल्याक आमी भेटोवन दिवन सोम्याची काकोट मागया. समर्पित हांव सोम्या, सर आमच्या रयताक. समर्पित हांव सोम्या, सर आमच्या रयताक. बाबा भयणीनो सर्व आमच्यो वैयक्तीक गरजो आमी दवरया. आज ह्या आराधना वेळार सबार गरजो आमकां मागोवंक जात. बाबा भयणीनो फाटल्या हप्त्यांत म्हाका सुमार जाणांनी मागोवंक सांगलां. दुबायतून एका भावाक काम मेळोवंक, एकल्याच्या तकलेंतली दूख गूण जावंक, एकल्याचें कॅन्सर गूण जावंक, एकल्यान आपलें मन बदलून आपल्या आवय बापायची पाटी येवचे खातीर, एकल्याचो जागो विकून वचो बरी पार्टी येवंक, एकल्याक कोरोना वरवीं काम बंद जालें तें परत काम तें चालू जावंक, एकल्याक भुरग्यांक बरेंपण लाभोवंक, एकल्याची युटरान ब्लिडींग विशय जावन आसा गूण जावंक, एकल्याक
मनुष्य किडनी प्रॉब्लेम आसा डायलिसीस जावन आसा ह्या पिडेन ताणें गुण जावचे खातीर एकल्या आख्खी कोंकणी शेड गुण जावचे खातीर एकले जे डिप्रेशन लोनलीनेस एंग्जायटी हें पुरो पयस करचे खातीर आनी एकल्याक एंग्जायटी डिप्रेशन आसा ताणेंय बरें जावचे खातीर एकल्या उस्वास मानता अर्द्यान पुरासन जाता दूख जाता काम करून तांकां ना ताचे बद्दल मागया एकल्याचें फ्लॅट बऱ्या मोलाक सेल जावंक एकल्या उजव्या आनी दावा पांयाक गाय जाल्यात दोन ते प्रत्येक डायबिटीस हाचे वरवीं ते गुण जावचे खातीर एकल्यान घर सोडून वचोंक आनी समस्या बऱ्या तरान परिहार जावंक एकल्याच्या गोमट्याची दूख गुण जावंक आनी एकल्यान गांवाक येवंक एकल्यान आपल्या पुडारा विशयान चिंतूंक आनी एक काजार जावंक मौन करूंक एकल्याचे मायग्रेन पिडा गुण जावंक एकल्याच्या कुटुंबांत बरी भलायकी लाभोवंक आनी 2 फ्लॅटां विकून वचों रीण परीक जावंक मोतीक समाधान मेळोवंक एकल्याच्या कुटुंबांत समाधान मेळोवंक एकल्याक एक बरें घर जागोवंक आनी साध्य जावंक एकल्याची कॅन्सर पिडा ताजी गुण जावंक आनी अशें एकल्याक एका काजारी जोड्याक भुरग्याचे देणे लाभोवंक हाचे सांगता फाटल्या आराधना वेळार जायतीं तेसां हांव परत्यान रिपीट करूंक वचना बाबा भयणीनो तुमी आराधन भाग घेतली ह्या घडये हर एक तुमच्यो फाटल्या हांगासर सोम्या मुखार तुमच्यो गरजो दवरल्यात आदल्या आराधनांनी ह्यो परत हांव सकट उरादा करता आनी सोम्याच्या पांयां तळी समर्पिता जेजू म्हूण तूं वयस गुण कसो वयस आमच्या गरजा पावसो सोमी हे सृश्टी रचून ह्या सृश्टीन आमचो मोग केल्लो आज तो आमचो मोग करता पातयेया विश्वास दवरा आज मागण्यान भावार्थ करचो बाबा भयणी मागताय तूं भावार्थान मागताय विशेष सुमयेचेर पातयणी दवरून मागताय तुका गंडी जावन मेळटलें सुमी आमकां कोणाक आमकां निराशी करिना सगळे आमी सुमयेचेर पातयणी दवरया हे घडी बरो लिंबयेर पडया सोम्यान जेजू ह्या घडये आमकां सोम्या आमच्यो ह्यो गरजो तुका समर्पिता सोम्या ही आमची घर आमचे इरादे आमची तेसावां जेजू तुका समर्पिता ह्या आराधनाक आमकां कुमो करच्या पयशांनी कुमो करच्या फुलां नाचोड्यांनी कुमो केला विविध रितींनी कुमो केला सोम्या आज हर एकल्याक तुका समर्पिता ह्या आराधनान जेजू सगळ्या हांगासर भाग घेतल्या आनी टीव्ही माध्यमांनी भाग घेतल्या हर एकल्या जेजू आज तांच्यो गरजो तुज्या पांय तळी दवरता जेजू हापड जेजू जेजू मागता आमी रडोन मागता आमची तुका तुज्या पांय तळी दवरता जेजू थोडे फावटी आमकां निराश जाता जेजू आमकां मागल्यार मेळना म्हूण बगता तूं आमकां आयकताय कितें दुबाव येता तरी पूण जेजू आमी तुजेर दुबाव ना आमी तुजे पात येता जेजू 2000 वर्सां आदीं तुवें सगळ्यां बरें केल्लें जेजू कितले धैर्य दिल्ले मनीस कितल्या समाधानान तुजे देताले सोम्या आज तोच भावार्थ काडून आमी त्या शतापती बरी आमी त्या सरदारा बरी आमी त्या स्त्रिये बरी सोम्या कानान स्त्रिये बरी सोम्या तुज्या पांय तेडयता म्हज्यो गरजो तुका समर्पिता आनी मागता आयक आमचे मागणे सोम्या देवा उदार काळे स्तुती आमकां दिसा बाबा भयणीनो हे घडये बोर आमचे दोनी हात उबारुया सोम्याचे आशिर्वाद आमी घेवंक ह्या घडये आमचे हात आमी उबारतना देवाचे हात आमचे येतले आनी ह्या घडये आमचे हात उबारून स्तुती करया सोम्याची आशिर्वाद जोडया देवाचो गुण करचे सगळ्यात आमी जोडया सोम्यान एक आमचे मागणे आयकला म्हणल्यार गुर्त दा सोम्या आमकां ह्या घडये आपडटलो हालेलुया 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 खांजे जो ग्लाब देतो मी आंजे जो या घडी आमचे सर करतो जेजू तुझ्या पायातले दवरता जेजू आमचो स्वामी म्हण आमी जाणा जेजू या घडी सगळी सृष्टीचो रचना तो सृष्टीचेर अधिकार चलयलो जेजू तर आमच्या वायटाचेर पोटापणाचे पिडेचेर आमकां दोसच्या सर वायटाचेर शक्तीचेर जेजू आमच्या हातो अधिकार चलयतो मी तुझ्या पवित्र सत्य सर्व आमचे वाईट आणि खोटे सक्तीचे जेजू हर एकल्याक बरें कर आमची पिडा गुण कर जेजू कुडींत तुजो आत्मा वाडून तुझ्या आमलीक रक्ताची सकत वाडून दी जेजू तुझा पवित्र आत्मा आमचेर अधिकार चलोवन दी सोम्या या दैवी सत्यान आमकां तूं वर जेजू
आज आम्ही बरे जाऊ या मोदीच्या फेस्ताक जेजूच्या श्रेष्ठचो आम्ही अधिक आनंद देऊ. हालेलुया हालेलुया. सम्यस आशीर्वाद घेऊया. येद्या बड्या सक्रामेताक आम्ही गीत गावया आणि सम्यस पवित्र आशीर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर माघर एकल्याचेर आम्ही या घडये आम्ही मागया. प्रार्थूया. हे देवा विजय सक्रमेता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सडवणेस वर्सदान तुमचे ते आमी बुगीसरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर. जो जेत आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. निराशेच्या वेळा आकांताच्या काळा आसरोत्या कुर्सा मुळा ये सोमिया सोमिया ये सोमिया सोमिया धंडळताना कष्टाची वाटती संकताना सरक्या वाटेन चलय आमकां मेटा सुखन घुसपडताना ये सोमिया आयच्या या आराधना बागेतल्या तुमकां समेस्तांक देवाचो आशिर्वाद मागता. हांगासर आराधना बागेतल्यांक तशेंच माध्यमां मरेपाक बागेतल्यांक सगळ्यांक देवाची आशिर्वादां हांव मागतां. ह्या संदर्भाचेर दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन हे प्रसार करूंक आदार दिल्ल्या मानेस्त स्टीफन मेंडेसाने कुटाम डिवायन वर्ड TV सोमालाक तशेंच मानेस्त जॉस्मिन आनी चित्रीकरण केल्लो माने सूरज तशेंच संगीत दिल्लो भाव सैमान आनी डेकोरेशन केल्ल्या आमच्या सिस्टरांक तशेंच फुलां हांगासर डेकोरेट करून दान दिल्ल्या आमच्या भावां भयणीक आनी सकड बोऱ्या मनाच्या दानीक ह्या अडोरेशनाक कुमो करच्या सकड दानीक हांव काळजान तावन उपकार बावुरतां. देव बरें करूं म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर सगळ्यांचेर मागता. आमच्या इराद्या बसत मागा. तुमचे इरादे आसल्यार तुमी आमकां मागूंक दडयेत.
आमच्या कार्यक्रमांत टीव्हीचेर थंयसर नंबर येता ते नोट करा आनी तुमचे इरादे आमकां मागण्याक धाडून दिया. तुमकां सुमेस्तां. देव बरें करूं आनी बरी भलायकी मागता.